आतां तुमी पळयतात आमी केपें मतदारसंघां आसा आनी जे आमचे मुखार आसात जे आपाचे केपें कॉन्स्टिट्युन्सीचे कॅन्डिडेट जे एक दोन वरां पयलीं डिक्लेअर जाल्ले आसा राहुल पेरेरा तांकां हेजे बद्दल तेंची प्रतिक्रिया घेवया आमी। राहुल बाब, तुमकां आतां आपाचो कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर जाला, तुमकां हे बद्दल तुमकां कशें दिसता? पयले सुवातेर हांव अरविंद केजरीवालाक चड आनी चड दिनवासता, कित्याक तेणें म्हजेर फेथ रिस्पोंड केलो आनी आमी इतली गॅरंटी करता की वी वील वीन दीस सीट। कित्याक जेन्ना हांव आयज डोर टू डोर कितले गांवांत फातर्पा जेन्ना आशिल्लो त्या टायमार आमकां इतले रिस्पॉन्स मेळटा आनी सगळे लोक अशें सांगता काँग्रेसूय नाका आनी BJPय नाका, नवी पार्टी जाय, नवो सरकार जाय आनी बदल जाय। आतां आमी खबर आसा तुमी हेजे पयलीं एक फावटी इलेक्शन लडयल्लें आनी कंटिन्यू तुमी कावन्सिलर म्हणून आनी प्लस हे आमचे चेअरपर्सन म्हणून केपें म्युनिसिपालिटीक काम केलां, तुमकां खूब एक्सपिरियन्स आसा। आतां तुमकां हे जे पॉलिटिक्स आसा आतां सद्या कितें आसा एडवान्स म्हणल्यार खुबशे क्रिटिसिजम जाता, खुबश्यो गोश्टी जाता आनी मेन म्हणल्यार तुमचे मुखार आसा तो वन ऑफ द स्ट्रॉंग म्हणटा तसो पॉलिटिशियन, तुमी जाणा, तुमी तेंचे बरोबर काम करून जाणा, तो म्हणल्यार चंद्रकांत बाबू कवळेकर एज डेप्युटी CM। तुमकां कशें दिसता तुमी तेंचे कडेन टक्कर दिवपाक शकतले म्हणून? 100%। जे वेळार तो मायनस जातालो पंचायतींक, तो फकत केप्यांक आमी ताका प्लस करताले। ही पद्दत 2 इलेक्शन जावन गेली अशी। आयज ताका बेजिकली पंचायती जावं म्युनिसिपालिटी टावनाक देर इज नो सपोर्ट आनी जेन्ना हो सपोर्ट ना लोकांक बदल जाय, कित्याक डिव्हलपमेंटा खातीर आमचो आमदार तिथं BJPन गेल्लो फ्रॉम काँग्रेस, पूण डिव्हलपमेंट कांय जालें ना, फकत डिव्हलपमेंट इज ऑन द पेपर्स, प्रॅक्टिकली कांय जावंक ना। त्या खातीर लोकांक हे पार्टी नवो सरकार जाय आनी नवी पार्टी जाय। एक सांगा, तुम्ही आता केपें मतदारसंघ आसा तो व्हडलो मतदारसंघ आसा आनी कमी कमी तुमी डिस्टन्स ट्रॅव्हल करपाक खूब आसा, तुमी सगळे लोकां कडेन जे मोस्टली रिमोट एरिया आसा तुमी थंय पावल्यात? आतां आमगेलो सेकंड फेज चलता, आतां डोर टू डोर कॅम्पेन सेकंड फेज चलता। पयली डोर टू डोर केल्ली आमी, तेजी कॉर्नर मिटींग केल्ल्यो आनी आतां जेन्ना वेळ लागीं पावता again we will conduct corner meetings and door to door campaign which is already in progress. तुमकां दिसता तुमी दोग जाण कॅन्डिडेट आसा, एक BJPचो जो डेप्युटी बाबू कवळेकर आनी दुसरो काँग्रेसीचो एल्टन डिकोस्टा, तेजें नांव आसा, तुमकां दिसता तुमी तांकां स्ट्रॉंगली फायट जातली तुमचे भितर? The fight is between me and the Congress. BJP is in the 3rd place and we are on the 1st place. ओके, तुम्ही तुमचो टायम दिल्या बद्दल देव बरें करूं. थँक्यू.